हालींच जाल्ली विधानसभा वेंचणूक गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी काँग्रेस पक्षान युतीन लडिल्ली। मात वेंचणुकेंत चड यश फावो जावंक नाशिल्ल्यान दोनूय पक्षां मदीं कांय प्रमाणांत मतभेद जावपाक लागल्या। काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष विजय भिकेन तर पक्षान गोवा फॉरवर्डा बरोबर केल्ली युती चुकीची म्हूण वक्तव्य केल्लें। ह्या वक्तव्याचो गोवा फॉरवर्ड पक्षान शेनवारा पत्रकार परिशद घेवन निशेध केला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो काँग्रेसचो प्रेसिडेंट विजय भिके यांच्यानी जी अलायन्साचेर टिका केली, खरं म्हणजे म्हाकाय ह्या विधानसभेच्या अलायन्साचेर उलोवपाचो अधिकार ना, पण तरी ज्या पद्दतीन काँग्रेसचो नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट विजय भिकेन जी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचेर टिका केली त्याचो खुलासो म्हणून हांव हांगासर करता। तेणें उलयतना म्हटलें की गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अलायन्साक लागून त्यांच्या मताची घट जाली आणि तेका लागून त्यांचे सीट्स कमी जाले अशें तेचें म्हणणें आसा। पण हांव सांगपाक सोदतां की गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हेणें 2 वर्सां पयलीं डिक्लेअर केल्लें की टीम गोवा म्हूण आमी एकत्र येवपाक जाय आणि हे करीत आसतना तेणें दिल्लीक सुद्दां वचून काँग्रेसचो राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी यांच्या बरोबर हात वयर करून ही घोषणा केल्ली। पण गोव्यान आणि तेतून करून ज्या मतदारसंघाचें नांव येता त्या मतदारसंघात शेवट पर्यंत हांवें केन्ना दिसलें ना, कारण विजय भिके सारकिले जे तेंचे लिडर्स आसात हेंच्यांनी नॉमिनेशन फायलिंग करतना सुद्धा थंयसरल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांक आसात काँग्रेसच्या किंवा थंयसरले लिडरशीप आसात हांकां आडावन धरले की अजून गोंयांत युती जावंक ना आनी हो संभ्रम सबंद गोंयभर गेलो आणि हेच म्हणून कारण जालें लोकांक संभ्रमित जावपाक। जेन्ना युती करतात आणि युतीचो धर्म कितें आसा हो खरो म्हणजे यांच्या सारख्या मनशान काणकोणच्या मतदारसंघाचो शिकपाक जाय। काणकोण मतदारसंघात आमचो प्रपोज्ड उमेदवार आसलो प्रशांत नाईक, जो ह्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो फाउंडरान आसा, जेणे पूर्ण मतदारसंघ डोर टू डोर करून कंप्लीट केल्ले आणि अलायन्साक जेन्ना ती सीट काँग्रेसीक वयता तेन्ना दुसऱ्या दिसा पासून तो काँग्रेसीच्या उमेदवारा बरोबर थंय पांयो पावला, म्हणजे डोर टू डोर आसात किंवा त्याचे स्वतःचे ऑफिस आसात, ऑफिस प्रिमायसीस आसात, हे थंयसरल्या युतीक गेल्ल्या काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा बरोबर ताणें काम केलां। खरें म्हणजे युतीचो धर्म हो थंयच्यान शिकपाक जाय। आमी ह्या माध्यमांच्यान अशें म्हणटा की जेन्ना पळय काँग्रेसचे लिडर किंवा लोकल लिडर जे आसा ते अशें जर अलायन्स, कित्याक आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही प्री पोल अलायन्स केल्लेले आसले आणि हो जो अलायन्स जाल्लो आसा तो सगळे ह्या लोकल लेवलाचेर न्हू, हो अनाउन्स जे केल्लेले जे अलायन्स केल्लेले ते दिल्ली केल्लेले श्री राहुल गांधीन केल्लेले। तेन्ना आमचे अध्यक्ष, आमचे तेन्नाचे आमदार सुद्धा थंयसर आसले, प्लस ओपोजिशन लिडर दिगंबर कामतूय आसले आणि तेंच्यांनी सगळ्यांनी हात वयर करून तो अलायन्स थंयसर डिक्लेअर केल्ले न्ही की हेंकां असो रायट ना की हांगासर तेंच्यांनी आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचेर अशें एलिगेशन घालपाचें। हांव तांकां शिटकावणी दिवंक सोदतां की जे कितें आसा ते तुमच्या लोकल लेवलाचे आमची अलायन्स जावंक नासली। जे कितें आसा, जर तुमकां कितें विचारपाचें आसा, कितें एलिगेशन करपाचें आसा, पयलीं तुमच्या सेंट्रल लिडरशिपाक कडेन माना आनी मागीर कितें तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी कळया। आमी सामर्थ्य आसा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि आमचो लिडर सामर्थ्य आसा आमचो पक्ष फुडें व्हरपाक, लोकांची सेवा करपाक। तशें हांव ह्या माध्यमांच्यान सुद्दां सांगता की मय मतदारसंघात गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्या नात्यान म्हाजें काम हे चालूच उरतलें। लोकांचे प्रश्न आसात, अडी अडचणी ज्यो आसा पळय त्यो सदांच हांव घेवन फुडें सरतलो।